कारगिल झुजातल्या हिरोंचो मंत्री सुभाष फळदेसायान राज्य अपंगत्व आयोगाच्या कार्यालयाच्या सहकार्यान भोवमान केलो। कार्यावळीक सुमार 2000 विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले। विद्यार्थ्यांमदी राष्ट्राचो मोग आणि देशभक्ती रुजप महत्वाचे अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। गोंयकारांनी संरक्षण दळात सामील जावन राष्ट्राच्या हेता खातीर योगदान दिवचे पडटले अशेंय फळदेसायान सांगले। कारगिल झुजाच्या काळात भारतीय सशस्त्र दळाचे शूरतायेच्यो काणयो भुरग्यांक आयकोवपाच्या हेतान ही कार्यावळ घडोवन हाडली। पळयात person with disabilities, the commissioner for person with disabilities thought of all those soldiers who are getting injured in the war. We should felicitate them, all those who suffered injuries आणि ते डिसेबल जातात तांकां हे दिवपाचें। आयज आमी पळयतात की तांकां हें करता आसतना एक इन्स्पिरेशन आमच्या भुरग्यां मदीं वचचें हो एक एम आशिल्लो की हांगचे सादारण 2000 भुरग्यांक घेवन आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा। आनी हो लक्ष फाउंडेशन म्हणटा ती जी संस्था आसा आणि ताजे प्रमुख जे आसात मॅडम अनुराधा प्रभुदेसाय, she is doing this kind of programs all across the country. When we came to know Guru Prasad Pavaskar, the commissioner approached her आणि ताणी ह्या सगळ्याक आमकां एक गोंयान प्रोग्राम जाय म्हणून करून हाडिल्लो आसा। आणि आयज आमी पळयतात की कारगिल आमचे रजत महोत्सव जेन्ना सुरू जाता 25 वर्सां कारगिल वॉराक आमी जातात। कारगिल वॉर म्हणजे कारगिल विजय हो आमचो सर्वोच्च विजय आशिल्लो। पाकिस्तानाचेर आमी जैत मेळयले आणि ते सेलेब्रेट करता आसतना ह्या 25व्या वर्साक नव्या भुरग्यांक फोर्सान भितर म्हणजे मिलिटरी जावं बाकीच्या एअर फोर्स किंवा बाकीच्या मिलिटरी फोर्स किंवा नौसेना हातून भितर प्रेरीत करपा खातीर आमी हें करता। सर, गोंयांतसून चडशे प्रेरीत जावपा खातीर तुमची लोक कितें मेसेजीस आसतली? आमी ह्याच खातीर प्रेरीत करपाचें म्हणजे ताका एज्युकेट करपाचें, तांचें लायफ पळोवपाचें, तांचें एडवेंचर पळोवपाचें, तांचें थ्रिलींग पळोवपाचें, तांचें शौर्य पळोवपाचें, तांचें ब्रेवरी पळोवपाचें आणि तातूंत भितर मोटिवेट जावन भुरग्यांनी तातूंत भितर पार्टिसिपेट जावचें हो हें आसा। आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट मेजर जनरल रविंद्र सिंग, कर्नल प्रकाश कामत जे लढले ते आणि बाकीचे सगळे 9 जवान जे हांगा आसा तांच्यांनी कितें ना कितें तांकां इंजुरी जाल्यो ते आतां आर्टिफिशियल लिम लावन आयिल्ले आसा। आमकां दिसना ते युनिफॉर्मान आसा पण तांचे पाय गेले, कोणाचे हात गेले, हे सगळे आमचे बरोबर हांगा आशिल्ले। हांगाच्यान एक पत्न अशी भावना निर्माण जाता की हांव सुद्दां कितें तरी देशाक हांवें करपाक जाय, प्रत्येकान कितें तरी करपाक जाय ही एक भावना आमी हांगाच्यान घेवन वतले। GOA365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।